वाढदिता शीतल वारे सुशेक दिता सुखणी सांसा रसनाराची वाकणी करतात ह्या संभ्रमाचे देवाचो आधार मागल्ल्या तुमका देव बरे करू वेदी मांडल्या फुलांनी ती सजयला तरी ती खालीच म्हणये तर आयसो केंद्रबिंदू जावन असो आमचो विगार बाप आणि मानाच्या सैऱ्यांनी ही बसका सोपो हांव विनंती करता हांगासर आसा आमचे विगारवार भोव मनादीक बाप पाऊल रेगो आयसो चिपले उगार मनादीक बाप प्रवीण पिंटो मनादीक बाप चौक सिक्वेरा मनादीक बाप ऑल्विन सिक्वेरा बाप प्रवीण पिंटोची आवय मानेस्तीन मार्सलिन पिंटो आणि भाव मानेस्त नवीन पिंटो तसेच सेंट अँटोनी कॉवेंताची वडील सिस्टर अविता मोंतेरो हांका फिरगस गौडीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस्त थियोदोर डिमेल्लो कार्यदर्शी मानेस्तीन मारिया मस्करेनस वीस आयोगाची संयोजकी मानेस्तीन विनीता डी अल्मेडा हाणी वेदीक आपण हाडूंक विनंती करता घरा इल्ला सैऱ्यांक स्वागत करचे आमचे कर्तव्य आमच्या विगाराच्या भांगरोत्सव ह्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सोमेस्ता स्वागताची मोलादीक उतरां घेऊन ह्या उतरां भांगराची वोख दिवन काळसाच्या उमाड्यांनी सर्वांक मोगान येवकार मागून हांव फुडें आपयता आमच्या फिरगसीचो गवळीक मंडळीचो सांदो मानेस्त संतोष मार्टीस हांगा हाजर आसच्या सर्वांक म्हजो प्रणाम आज म्हाका मस्त खुशी म्हळ्यार मस्त खुशी जाता आसा कित्याक म्हळ्यार काल फादर डेनिसान येवन सांगले आमचो पात्र बंगाळो म्हणून फादर जोशी सिद्धकाटेन सांगले पांचवो रूप म्हणून सांगून हांव चिंतलो हांवें काल म्हणे म्हणचे न्ही म्हणून तुमकां कोणाक म्हणी 30, 60, 90 म्हणा गो तुम्ही काल चिंतले म्हणून म्हाका कळ्ळें तशें न्ही एक्चुअली आमच्या जिवितांत 3 परादे आट आसात 3 टायपाचे पिक्चर चलतात 1 to 30 बालेचे पिक्चर 30 to 60 यौवनाचे पिक्चर ताच्या उपरांतले वृद्धाप्य पिक्चर बट आतां काय जाला लोक इल्लो सोंबेरी जाला खाली मोबाईल आर्डर्ड फूड बॉडीक एक्सरसೈಸ್ नसताना ती आता सिल्वर जुबिली गोल्डन जुबिली ಡೈಮಂಡ್ जुबिली जाला 25, 50, 75 आता म्हाका आशिल्ले मस्त खुशी जाली गो तुगे फादर बच्चे 25 बाल्य मुग्दले 50 यौवन मुग्दले फादर माताडो जाले म्हणून म्हाका भारी खुशी जाली
just for fun, he is very young and energetic. He is a blessed person. आमकां अनेक खुशी कितें म्हणून सांगल्यार हांगा आयिल्ले पदरा पुरा जुबले सेलिब्रेशन करून येतात. लास्ट वर्सा फादर सिरिल 75 वर्सां जुबली करून गेलो. आता आमचो पदरापूर 50 वर्सांची जुबली सेलिब्रेशन करता आसा. येसे एका पदरापाक 50 वर्सां जाली. मस्त हाडली ती आतांच्या काळनी तेळा कारां बायकां कांय ना. फिरगजकारांनी पुरा चिंतून डिसायड केलें पदरापाक काले म्हणजे गिफ्ट दिचें न्ही म्हणून सांगून ते जाल्यार उपाध्यक्षान सांगलें एक काम करया पदरापाक मला पयसो सांगस तांगेच लगी घरांनी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बरोसचे पदरापाक एक भोव कत्ते दिया म्हणून सांगून गळो हाडलें पदरापाक दिलें गळो पदरापान म्हणलें एकाने करूंक हे तुमकां भोवंक फादर ओके आका काले कशें दवणीचें पुरो म्हाका कळना न्ही तुमी कांय म्हणचें नाका आका हालेलुया म्हणा भोंवता आणि आमेन म्हणा रावता म्हणून सांगून एक दीस अशेंच जाल्यार पदरापाक हिंगा जेट वचोंक आसा कशें अशें चिंतना कात्या सोडत येयलो बसलो कात्या वयर हालेलुया म्हणालो कात्ते दवंक सुरू जालें हाका बारीक कशी हाची कांतार कितें कांतार आयकता कात्ते आणखी बारीक चुरक चुरक जालें हाची जोर कांतार कात्ते जोर दवंक सुरू जालें लास्टाक पळयतना कालें म्हणल्यार व्हडलो प्रपात सुमार 1000 अडी आड असो प्रपात आनी कात्ते येता आसा मुखार पदरापाक स्टॉप करचें कशें म्हणून उडसोना यो हयो हयो म्हणटना कात्ते भिवन आणखी जोर दवंक सुरू जालें ते झाडा पदराप चिंता आणि कात्ते दिले म्हाका लागाड घडूंक घुसता म्हणजे बरें न्ही म्हणून मागीर राखी चिंते पदरापान हांव कालें व्हडली देवा लागीं मागणें करूनच मरता म्हणून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन म्हणून कात्ते रावलें आनी खंय पोडीचे तेळा रावलें हांव जाल्यार प्रकंडीत कात्ते सगळें उडतो बट पदरापान कालें गेलें देवा कारकान दिया म्हणून कात्ते वयर बसून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणालो कात्ते पदरापाक सीधे गेले ओके आज वेदी बारी बरी सोपता आसा आज आमच्या मुखार आसात आमच्या कुंदापूर विगार फादर पाऊल रेगो तशेंच आमचो बंगराळो पाद्रप फादर प्रवीण पिंटो तांची आवय आनी भाव आसात तशेंच फादर ऑल्विन सिक्वेर आमच्या संगत आसात आमच्या फिरगजीचे उपाध्यक्ष थिओडोर डिमेल्लो आनी आमची कार्यदर्शिनी मरिया मस्कारिनस आनी सेंट अँथनी कॉन्व्हेंटाची वडील सिस्टर अविता आणि आमचो मोगाचो पाद्रप स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जॉन तावरो आणि 20 आयोगाची संचालकी विनीता डी अल्मेडा तशेंच सर पाद्रापांक आणि सिस्टरांक तशेंच आमच्या फिरगेच्या सर्वांक गवळीक मंडळाच्या सदस्यांक आणि आर्थीक मंडळ सदस्यांक भुरग्यांक आणि तरणाट्यांक एकूच उतरान स्वागत म्हणटा थँक्यू. आपल्या नाजूक उतरांनी कोणाकच सोडी नासतना बरो स्वागत मागल्या मानेस्त संतोष मार्टीस तुमकां आमच्या सर्वांच्या नावी मोगाचो स्वागत. आमच्या विगाराचे व्हड अभिमान दवर हांगासर आयल्यात आमचे विगारवार मनादीक बाब पाऊल रेगो हांणी आमच्या विगार बापांक उल्हासाची 2 उतरां उलयचे म्हूण विनंती करता. वेदेचेर हजर आसा फादर प्रवीण तांची मम्मी भाव सिस्टर याजक बापानो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशें संयोजक आनी वगाळ कोटेश्वर भुरगेदेशा किर्गजकारानो सेरेनो 50 वर्सांचो जुबले म्हणटना इट्स अ ग्रेस अँड ग्रॅटिट्यूड 2 G ह्या जागी जिवीत पण कोणाचें जिवीत खास जिवीत इट शूड बी ग्रेस फिल्ड ग्रेस गिवन बाय गॉड देव आमकां करपा दिता आमचो बेस्ट जियोंक. फादर प्रवीण्स लायफ इज अ ग्रेस especially his priesthood. ते कार्मेलीत मेळात फुलोन आज 50वो जल्मा दीस. It's a grace. Secondly, it's a gratitude. Golden Jubilee is a gratitude. अर्गांदिवक धन्या देवाक आनी प्रत्येकान ह्या जागपणाचे देणे तांकां दिवन देवान तांकां जायतो संतोष दिला आनी आज 50वो जल्मा दीस ते संभ्रमतात. फादर प्रवीण आमच्या हांगा आशिल्ल्या ह्या जागांच्या नांवान आमच्या वारड्याच्या पाद्र्याबांच्या नांवान पुरो फाल्यां परवां आमी सांगता मेळटा तांच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी तुमच्या बिरगजकारांच्या नांवान तुमकां मंगळारा दिसाचे उल्हास पडयता विथ अ लॉट ऑफ एप्लॉज. म्हजो संदेश वडलो फादर जोसेन सांगले दिस लायफ इज काले ग्रीन म्हणलें आनी एकल्या काले म्हणलें भांगर
हांवें इतलेंच बरें मागचें. तुमी आपडलेले सगळे भांगार जावन. Whatever you touch, may it be a gold. भांगराळी उतरां आनी तुमी आपडची सगळीं मनशां तुमचें तावन ब्लेस जावन दीत आनी तुमचें जिवीत संतोशान मुखार संतोषाचें समाधानाचें आनी तुमी आशिल्ले सगळे तुमच्या ह्या जागी बेसांत देव तुमकां फाव करून दी आनी कार्मेलीत मेळांत तुमी आनीकय चड आनी चड वयर वयर वचून देव तुमकां फाव करून दी म्हणून आमचें मागणें समेस्ताक देव बरें करूं. आपल्या मोलादीक उतरांनी विगार बापांक बरें मागल्या मनादीक बाप पावल रेगो तुमकां देव बरें करूं. आतां फिरगसकरा तर्फे विगार बापांक बरें मागोवंक मुखार येता मानेस्त जेम्स बारेटो. सर फिरगस उपाच्या तर्फे प्रवेशमेंट बापांक बागी जनरच्या भांगरोत्सवाचे उल्हास पाडयतात. उल्हास पोगळी तुमकां बाप प्रवीण सादी बोळी खालती तुमचे जीण तुमच्या बागी जननाचो भांगरोत्सव आज तुझे बाग आमचे भाग्यवंत आंतोनी वेपाक दिल्ले देवान उत्तीन देणे प्रसंगाचे लांब जियो म्हण आमी मागता प्रगट करूंक देवाचे मिसाळ. एका जाणेराकडे विचारले संन्यासिगू संसारिगू इलो व्यत्यास बेन म्हळ्यार त्या जाण्यारान अशी जाप दिली संन्यासियो ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೆ ಸಂಸಾರಿಯು ಹುಲಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ म्हणे. त्या जाणेरान सांगतात चवथीले बन आसा संसारी काणी सांगूंक गेल्यार आतां वेळ पावना ह्याच होती. तर संन्यासी म्हणजे पाद्रीपणाची जिणी सुकाळगिरी खंडीत नाही. पाद्रीपणांत एका पाद्रीक जबाबदारी कितली आसा तो वाघाच्या तांबड्या वयली काय निदाना तरी तो निदान तरी ताका न्हीद राती जमा पडना. आमी चिंतता पाद्री सुखान जियेतात रांदूंक बोटल्यार रुचीचें जेवण खाता जेवतात तांचो लोबो घेवन मनीस नाक उदक तापोवंक रेडी करून दवरतात. पूण तांची जबाबदारी कितली म्हणून आमी चिंतले जाल्यार आमकां तकलीफ हाड जाता. वारें येवं दी वादळ येवं दी पावस येवं दी राती न्हीद पडोवं दी पडोवन जावं दी सकाळी 6:30 वरार मिसाक मीस पेटोवंक जाय. त्या दिसा वचप लितूची शर्मा तयार करूंक आसा. इगर्जेच्या भुरग्यांक दोतोरचें शिकप आयताराचे मिटींग ते फालतू हजर जावचे. सांजेर मागण्या सभाचेक हजर जावचे. रस्त्यार तांकां तयारी करची. णवेकर नांजार फेस्ताची तयारी राती शिक्को लायल्यार तांकां ताणी वेळार पावपाचें. थोड्या फावटी तांकां रातीचे कॉल येतात. घर बेजमारता सोयऱ्या बेजमार आयल्यार तांकां सुदारचें. वाड्यांत भुरग्यांत कुटुंबामध्ये झगडी असल्यार तेंचो जमा करची. भुरग्यांच्या युवजनाच्या उदरगते खातीर तांचे नेतेपण मार्गदर्शन इत्यादी आनी सांगूंक गेल्यार तांची जबाबदारी पट्टी लांब आसा. थोडे फावटी कोण एकलो सोरोप येवन तांकां येतलो जाल्यार तांणी समाधान येवंक आसा. सेमिनारी करतना तांचे समार करत कारण हर एक कामांनी हे आमचे विगार बाप जायते वोन जाल्यात म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. कर्मणी वादकारते बापलेच कदाच ना म्हळ्यार हांव तुजे कर्मांत राव ताजो प्रतिफळ तुका ते आशे नाका. तो तुका खंडीत मेळटलो आखेर. तशेंच आमच्या विगारपाची मानून घेतला. ताचो प्रसंग अर्थाबरीत गूढ अर्थांनी बरयलो. मातपाचो नियाळ
शर्मा तांचो हो पारे मुखार ते दिवंक शकतात. देवाचेर तांची पातळी अखंडपणे सबार योजना तांणी ह्या भुरग्याचेर जारी करूंक चिंतला. पूण एकच फावटी ही चड कामां करूंक कश्ट भुरग्यां तरणाट्या घालता. भुरग्याच्या तरणाट्या बरें ताणें तांचें वर्तन दिता की आकर्शीत जावता. तांच्या ह्या अवधेंत एक आकर्शीत आमकां बरेचसो घट्ट दानी मुखार तांणी बांदयलो व ती एक संतोशाची गजाल. आगे करचे फुडें तुमचे सततपणाचे कृत्योत्सव आसपाचे भाग देव आमकां भाग्यवंत आत्मने मेळपाक फावो करूं दी. परत तुमकां सगळ्या क्रिकेट करपाच्या तर्फेन उल्हास हो फुलांचो बुको तुमकां आमी अर्पिता. देव बरें करूं. आपल्या मलाधिकृत्रांनी बिगर बापांक उल्हास पटेल्या मानेस्त जेम्स बारेटो तुमकां देव बरें करूं. संतोष वांटून घेतल्यार तो दोट्टो जाता. दूख वाटल्यार अर्दे उणें जाता. हो संभ्रम. हा संभ्रमाचो संतोष दोट्टो करूं. ह्या संभ्रमाची गोडसाण आमकां वांटून हांगासर जल्म दिसाची केक मांडून आयती केला. हांव विनंती करता मनादीक बाब प्रवीण पिंटो हांणी हांचे सर्व कुटुंबदारा सवय आपल्या भांगरोत्सवाची केक कातून सर्वांक तांची गोडसाण वांटून. बिगर बापांच्या सर्व कुटुंबदारांनी वेदीक येवचें. वेदी रस्त्याचो मेस्तरी तांकां सांगात दिवचें. सुरुवात काणयेची. ती काणी मोगाची, काणी रिस्केची, सोबायेची, संतोषाची, बरे मागची, उल्हासूची आणि एकामेका वांटची. आम्हा सर्वांच्या नावी बिगर बापांक बरे मागू उल्हास पाठवूंक एका सोपत्या व्यक्तीक वेंचल्यार ते जावन आसात मनादीक बाप ऑल्वेन सिक्वेरा. म्हज्या भोवमुगाळ भावनो आनी पिढीनो आनी कित्येक जावन हांगासर वेदीर सुपच्या बंगराळ्या विगार बापा एक थारू दर्यात वचून आसलें थंय आनी वारें वादळ आयलें, थारू बुडूंक जालें आनी त्या वेळार आतां कितें करचें मरच्या पयलें मीच म्हणून भेटून मरया म्हणून ताणें चिंतलें. आनी थंयसर कॅप्टन आसलो आनी एक विगारी आसलो तांचे मदें
विकाराका पयलें फादर एक मीस करा अर्जंट मीस करना आमी सकट मोरया अशें म्हणून ताणें म्हळें की जालें फादल्या बार मीस सुरू केलें मीस सुरू करतना आतां जेम्स अंकलान दिल्ल्या भाशणांतली इल्लेशें लांब उलयलो प्रस्तावान लांब जालें आनी त्या वेळार कॅप्टन म्हणालो की फादर मोठवें करा गरजेचें कितें आसा पळय तें मात्र सांगा म्हणालो की आनी त्या वेळार गरजेचें सांगाचें की म्हणालो पाद्र्याक तर काणीक एकठांय करा म्हणून देखून येदोळच फादर जॉसेन पाद्रा भविश्यान आमकां सांगलां हांगासर जेम्स अंकलांनी सांगलें आनीकय जायतीं जाणां उलोवंक आसात विगारवारान ताचे विशयान सांगलां तरी आसतना कार्मेलीतां दरपेन हांगासर एक व्हडलो जण येवंक आशिल्लो आज ताची भलायकी तितली बरी नातल्यान आज ते आमचे मदें नात देखून ताच्या तर्फेन हांव हांगासर आसा आनी दुसऱ्यान व्हडलो जण फादर आमचो प्रवीण व्हडलो प्रवीण आनी ते मात न्ही मस्त थाल्यान ताणें बरयल्लो मस्त सेवा केल्लो देखून आमच्या कार्मेलीत वर्दीच्या प्रादीमध्ये एक व्हडलो मनीस त्या देखून ताच्या विशयान हांवें सांगूंक सुरू केल्यार सुमार 1 घंटोभर म्हाका उलयचें पडटा त्या देखून जें कितें म्हाका सांगचें तें हांवें सगळें बरोवन हाडलां देखून म्हजे सगळे एक थोड्यो घडयो सुद्दां आसून वरात पयल्यान पाद्रबाची इल्लीशी चरित्रा कोणी सांगूं ना त्या देखून इल्लीशी चरित्रा त्या उपरांत ताचें व्यक्तित्व आनी तिसऱ्यान बरें म्हाका चिंतून उतरां प्रवीण हो मंजूरच्या देवातीन जॉन पिंटो आनी मार्सेलीन पिंटो ताच्या हांवें हांगासर आसा तांच्या तेगा चेडक्यां पैकी तो मदलो मालगोडो भाव हांगासर आयला ताचो बापूय थोड्या तेंपा आदीं अंतरलो ताका देव सासणाचो विशय दिवन फादर प्रवीणाची मम्मी ताच्या व्हडल्या भावा सांगात आतां वामनजुरान वस्ती करन आसा आमच्या मदें गादा आसा आनी तांचो धाकटो भाव काजर जावन भायल्या गांवांत काम करन आसा ताचें घराणें भोव कश्टी घराणें कुटुंबाक आदार दिवच्या खातीर ताची आवय जायतीं वर्सां भायल्या गांवांत काम करून गेल्ली आनी तिणें कुटुंबाक बरें कणपसलें फादर प्रवीण आपणाचें मुळावें शिकाप वामनजुरांत आनी तशेंच कुलशेखरांत करून जाल्या उपरांत तो आमच्या कार्मेलीत वर्दीक भरती जाता 1994 इसवेंत ताच्यो पयल्यो आंगवण्यो करता आनी 2002 इसवेंत ताका याजकी दिक्षा मेळटा बेगीन 25 वर्सां ते संपोवचे आसात आनी एक जुगल्यो तुमकां राखून आसा फुडें ताची याजकी दिक्षा जाल्या उपरांत सोशियोलॉजींत समाजशास्त्रांत MA पदवी करता आनी तशेंच सिक्कीम मणिपाल युनिवर्सिटी हांगासर MBA शिकप तो संपयता फाटल्या 25 वर्सांनी फादर प्रवीणान विविध गांवांनी सेवा दिल्ली आसा प्रत्येक जाण गुजरातच्या बरोडांत गोंयांत तशेंच बेंगलोरांत आनी आतां पयले फावटी ते उडुपी देसीस म्हळ्यार तांच्या मायगांवाक लागींच आयल्यात बेंगलोरांत आसतना तो 10 वर्सांभर आमच्या ध्यानवना पब्लिकेशन्स हाचो डिरेक्टर जावन आशिल्लो तो डिरेक्टर आसतना चड बूक कॅसेटी CD ताणें भायर काडिल्ल्यो आनी ताचे ते विशेष बरेपण म्हळ्यार सगळ्यांक तो उत्तेजन दिवचो आनी ह्यो CD बूक आनी प्रकाण घेवन दुसऱ्या संस्थांक वचून थंय जाता मुगाल मस्त तांणी हे बूक विकल्ले आसात आनी तशेंच जायते बूक तांणी पायस केल्ले प्रिंट केल्ले आसात आनी ह्याच वेळार ते बेंगलोरांत आसतना सुमार कितलीं वर्सां सुमार 9 वर्सां ताणें KRCR म्हळ्यार सगळ्या कर्नाटकाच्या धार्मिकांचो एक जोमो आसा ह्या पंगड आसा त्या पंगडाचो हो एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी जावन तितली 9 वर्सां कोणी एका सेक्रेटरीक परतून 3-4 वर्सांक मात दवरचे ताच्या 1.5 वर्सांनी येना पूण फादर प्रवीण इतलो प्रवीण तो सुमार 9 वर्सांभर ह्या KRCRचो सेक्रेटरी जावन आशिल्लो त्या उपरांत तो गोंय आयलो आनी गोंया शेळी म्हणले कडेन थंय एक कॉपेल आसा त्या कॉपेलाचो कॉपेलांव जालो आनी थंयसर लांब काळ ताणें सेवा दिल्या 7 वर्सांभर तो सेवा ती ताणें दिल्ली
हांगासर आमच्या फिरगजेक विकार जावन करून तो आयलो आनी हांगासर ही भोव अपुरबायेची सेवा दिवन आसा तुमीच ताका साक्ष जावन आसात ताचें व्यक्तित्व फक्त प्रवीणाचे भोव अपुरबायेचें व्यक्तित्व तुमीच ते जाणात जेसू नतानायलाक पळोवन उद्गारलो पळय पळया हो जावन असो खरो इस्रायल तुमलो हांव चिंता फादर प्रवीणाक पळयल्यार खंडीत जावन जेजू परतून म्हणटलो हो एक खरो वमन जुरगार कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय कसलेंच कपट ना ताचे थंय कसलेंच कपट ना तो शुद्ध काळज असो ल्हानशा बाळशा बरी ताचें काळीज तो कोणाय घात करचो ना आनी एकल्याक वापरून उडोवचो ना एक सांगणी आसा माळ्याक सडल्या उपरांत देळ्याक लोटून घाल्लें गे माळ्याक सडल्या उपरांत देळ्याक लोटून घाल्लें गे तो तसो न्ही एकल्यान कोणें म्हणी ताका उपकार केलो जाल्यार तो खंडीत जावन आनी उपकारपण दाखोवचो ना तो सत्य मनीस आनी ताचो सदांच तो इश्ट जावन आसतलो दुसऱ्यान फादर प्रवीणाक एक अचल मन दृढ मन फादर जस्टिन एडल्ट्स त्या विशयान तुमकां सांगलें तो धरलें काम कोण सोडचो ना थोडी आमकां जस्टिन सांगले आमकां बी दिसता वो कित्याक ह्या व्हडल्या कामाक हात घालता काय म्हणून पूण ताका देवाचें बेसांव आसा आनी देवाच्या त्या देव आसा म्हणून त्या भरवशाचेर तो मेटां काडटा आनी केदाळे खंयच्याय संगतींनी तो पाटी पडलो ना ह्या पाटी उरलो ना शिकपान जावं दी कामान जावं दी ताका जायना जाल्यार कोणाक जाता पळया तसो सांगात तो घेतलो आनी ताच्या सांगात तो काम करतलो तसो सहकार काण घेवन ताची योजना तो कोणताक पायतलो आनी कार्यगत करतलो जिवितांत कितेंय पूण अचीव करचें म्हणून हाडी जे म्हणली ताची आशा ताका ती आशा सुफळ करून दृढ मन आसा आनी त्या दृढ मनासोय हेरांचो सहकार काण घेवची घालतीकाय आसा तिसऱ्यान फादर प्रवीणाक देवाच्या उतरांच्या खंड पातयेनी देवाचे उतर परगटूंक ताका विशेष उर्बा ताणें जायत्यो रेत्यो दिल्यात तातूंत विशेष कितें म्हळ्यार पळय कोंकणींत रेती दिवंक सुलाभ ती ताची मायभास पूण कोंकणींत मात न्ही कन्नडांत हिंदींत तुमी पातयेवन जाणात गुजरातींत 2 वर्सां तो गुजरातांत आसलो गुजराती भाशेन सयत ताणें रेतीर दिल्यात आनी जायत्या गांवांक तो रेतीर दिवंक गेला ताच्यो कॅरिझमॅटीक इनर हिलिंग रेतीऱ्यो भोव फामाद जाल्ल्यो आसात चवथ्यान फादर प्रवीण भाव बांदावपणाचो व्यक्ती ताका सगळी जाय सगळ्यांची तो वळख करतलो सगळ्या लागीं तो उलयतलो प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्या लागीं कित्याक म्हळ्यार तोय ल्हान आसतना नुस्तें दुबळेक वाडल्लो भुरगो आनी त्या देखून ताका दुबळ्या धाकट्यांचो जायतो मोग आसा आदले फावटी ताका गोंयांत हांगासर पावूंक व्हडलो युवजनाचो हिंडत आयिल्लो की येवन आमगेर रावन ताचें ऑफिस आनी ताचें रूम आनी पुरा सगळें ते अरेंज करून ती पाटी गेल्ली ताका युवजनांचेर भारी मोग हांगासर पळया खंय आसली युवजनां पयलीं दिसूंक दिसनातली आतां सगळे येवन म्हाका केदाळे रिपोर्ट धाडटात हांगा जाल्ल्या कार्यावळीचो रिपोर्ट ती धाडटात आनी थंयसर म्हाका कळटा हे सगळें खंय आसले थोडे वर्सां ते नातले पूण आतां कसल्यो पुरा कार्यावळी हांगासर जातात आनी ते सगळे ताच्या मुखेलपणाक लागून निमाणें फादर प्रवीण भोव खळतो ताका हेंच जाय तेंच जाय म्हणून कांय ना निस्पेस जाल्यार तो दादोशेच कटलेंच जायचें म्हणना एक मांद्रे मेळ्ळ्यार पुरो ऐरावतच जायचें म्हणून ना सिद्धरामयाचे सारिगे पळोवता आपूण विकार या आपूण सुपिरियर म्हणलो अहम भावना तो भोव खळतो सिंप्लिसिटी ताचें लक्षण कोणाय की ताचे लागीं येवन उलोव येत ताका ओडपण म्हणलें ना ह्यो पुरा ताचे जिणेचें व्यक्तित्व निमाणें भलायकेचें 2 उतरां मुखार फादर प्रवीण पयलें तुमच्या खातीर आमी सगळ्यांक देवा करगां दिता प्रत्येक जाण आमी कार्मेलीत देवा करगां दिता तुमचे द्वारे देवान आमकां ताचो मोग ताचें जतन ताचो हुस्को भोगूंक केला दुसऱ्यान तुमचो उपकार बाबडटा आसतना तुमकांय तुमच्या फुडाराक आमी बरें मागता तुमची 50 बेगीन 100 जावं देव तुमकां ताच्या राजांत आनीक चड बऱ्यान उर्बेन वावरूंक बळ भलायकेक हांव फावो करून दी आनी तुमचें थंय ताणें सुरू केलां तें काम तो सर्वीस फॉर देव पंथाक पावोवन दी आमच्या प्रांतीय वडिलां तर्फेन आनी प्रत्येक जावन आमच्या समुदायाच्या सर्व ह्या सका तर्फेन आनी तशेंच हांगासर जमलेल्या सोमेस्तां तर्फेन तुमकां बाकी जल्माचो दीस हांव मागता 50 जल्माचो दीस हांव मागता रास उल्हास पाठयता तुमचें बरें जावं
तुमच्या फुडाराक सोमी तुमच्या संगत रावून सदांच आदार देव देव बरें करूं. आपल्या अपूर्बायेच्या उतरांनी हाडसा गुंडायेच्या गगनांनी विकार बापाक बरें मागल्या मनादीक बाप ऑलवेज शिकवयरा तुमकां देव बरें करूं. उगडासाची काणी वा सन्मान ताचे मोगाक मात्र सरी करये हो केवल गुड. मगरोत्सव संदर्भी फिरगजकारांच्या नावी फिरगज गवळीक मंडळीचे सांदे आता विकार बापाक सन्मान करूंक आशेतात. विकार बापाचे व्यक्ती परिचय वाचून मुखार येता मानस्तीन विनीता डी अल्मेडा. मागच्यानो सर्वांक देव बरी सांग मागता. आज आमच्या कोटेश्वर फिरगजदारांक वर्तो संतोषाचो दीस. आमच्या विगार बापांचो 50वा जल्म दिवस संभ्रमचे भाग आमकां फावो जाला. ह्या संदर्भी हांव 2 उतरां उलोवंक आशेता. हांवें उलोवच्या पहिल्यांद फादर आल्विनान पुरो सांगला नाजाल्यार एक मदें येयल्लें हांव कटकन उरल्लें सांगता. फादर प्रवीण पिंटो हांचो जल्म नोव्हेंबर 4 तारखेर 1974 इसवीन मडेंतार गांवांत जल्मलो. देवादीन जॉन पिंटो आनी मार्सेल पिंटो हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी फादर प्रवीण पिंटो मदले जावन आसा. मलगडो नवीन आनी निमाणो आयवन पिंटो. फादर प्रवीण पिंटोची शिकपा विशीं उलोवची जाल्यार ते बँगलोर क्रायस्ट युनिवर्सिटीन MA सोशियोलॉजी MBA ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटान काम करनासले शिकून आसले. गोंयांत कार्मेलीत मेळांत आपलो पयलो धार्मीक आंगवण्योकर नंतर रोजरी कॅथेड्रल बरोडा हांगा असिस्टंट फिरगज विगार जावन 3 वर्सां सेवा दिला. उपरांत बँगलोर 10 वर्सां डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशनांत सेवा दिला. 9 वर्सां कर्नाटका रिजनल कॉन्फरन्स सेक्रेटरी जावन सेवा दिला. उपरांत 6 वर्सां शेळीन गोंयां पॅरिस प्रिस्ट जावन सेवा दिला. प्रस्तुत आतां कोटेश्वर सांत अंतोन फिरगजेन फिरगज विगार जावन सेवा दिवंक आसात आनी तशेंच कटगेरे कार्मेल आश्रमांचे सुपिरियर जावन आसात. कटगेरेन ब्रेस्तरा आराधन नोवेन आनी विविध जाग्यांनी वचून देवाचे राज परगट करून रेतिऱ्यो दिवन आपलो मिसाव वावर करन आसात. आमच्या फिरगजेक आयिल्ल्या उपरांत बदलावण जाला, नवीकरण जाला, आत्मीक वडावळ जाला हे आमकां सांगूंक व्हरतो अभिमान भोगता. हरेक कुटुंबां सांगाता एका मनाची आनी एका काळजाची वावर करता तर हाका कारण आमचो विगार बाप. हांवें पळयल्या बरें आमचे यूथ उर्बेन काम करनासत म्हणल्यार हाका कारण आमचो विगार बाप. चारी वाड्याची जमात बऱ्यान चलोवंक कारण फादर तुमी तुमचे हजरपण जमातेन आसता. हाका आमी सर्व आभारी जावन आसा. देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी भरून तुमकां बरी भलायकी मतीक शांती समाधान दिवन दी म्हूण सर आमच्या फिरगजगाराच्या तर्फेन हांव तुमकां हॅपी बर्थडे टू यू म्हणटा. आता आपली बोगणा उसारू आणि काळजाचे अत्रेक वांटू जुबलेवगार मनादीक बाप प्रवीण पिंटो तुमचे लगी हांव विनंती करता. वडील आशिल्ल्या
Manadik Bab Paul Rego kunna Purbara de Sofi Garbar Karmelit Yazık तशेंच हांगासर आसले याजक आसात वेदीचेर गोड मांडयेचे आर्थीक समितीचे सांदे आसात म्हजी आवय आसा भाव आसात म्हजी सैरी दैरी आसात तुमकां सगळ्यांक बरी सांज हांव मागतां आज म्हज्या बांगडा जल्मा दिसा संतोसान तुमचे मुखार हांव उबो आसा 50 वर्सां देवान दिल्ली भोव मोलादी देवाक जावं अर्घां ह्या दिसाक तुमचे संगी आसूंक तुमचो मोग आनी बरें बोन अनुभव करूंक मेळ्ळा तुमकां सगळ्यांक म्हज्या काळजाच्या ज्या उमळ्यान भरून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या पिळगेच्या एकल्या सांज्यांक आज हांव उपकार आठयतां तुमचो भावार्थ उत्तेजन निरंतर सांगात म्हाका सदांच धैर्याचें जालां अरेकल्यांनी तुमी ल्हान वा व्हड रितीन म्हज्या आदाराक तुमी पावल्यात सांबाळला मोग दिला प्रत्येक जावन आज उडास करता म्हज्या आर्थीक समितीचे सर सांदे फिरगस गोवळे मंडळीचे सर सांदे 20 आयोगाच्या सांद्यांचो तुम्ही कळमीत नासतना तुमचो वेळ वापरन फिरगजेंत वाड्यांत शेजारा एकामेकाक आदार दितात सेवा दितात जायते फावटी तुमचे खाम सेवा उक्त्यान कोणायकी कळना ते लिपोवन वेता आज एकलो भाव म्हणटालो तो हांगासर चेरा मांडटलो टेबल मांडटलो तो म्हणूंक लागलो मिसाक हांव लेट करून आयल्यार सगळे म्हाका म्हणटात तो हांव मिसाक लेट आयलो तांकां कळीत ना हांव सकाळीं तर हांगा मुसर वावर करता तें तुमीच ह्या फिरगजेचो पाठीचो कोणो म्हणीत हांव तुमचे खातीर आसा पूण तुमी सर सांगती जबाबदारेन वापरतात जाल्यार म्हाका व्हड वजें भोगना तुमच्या उदारणाक हांव आज देव बरें करून म्हणटा सगळ्यांचो भुरग्यांक हांव धरलो प्रायवता म्हणसर सगळ्यांनी तुमची तुमची जबाबदारी केल्या ताका देखून हांव ताळयो भेटता म्हज्या जिणे पयनांत सद्याक तुमी सांगाती देखून तुमचो उपकार आठयता हांव देवाच्या विस्तार आशिर्वाद तुमचेर मागता म्हणजे ह्या जग भाव आसात हांगासर म्हणजे इश्ट म्हणून येत जायते फावटी आमी आमच्या क्लासमेटांनी सांगाता बसतलो टेबलाचेर थंयसर बांकाचेर पदेड बीन आसतलो आनी एक वाटेन थंयसर आमचो कॅरिकॅक्टरचो डिरेक्टर सुनील आसतलो आमी जायते फावटी उलोवचे आसले ते म्हाका हांगासर सांगाता मेळ्ळे परतून म्हाका व्हड खुशालकाय संतोश म्हाका भोगता हांगासर म्हाका जायत्यांचे प्रोत्साहन मेळ्ळ्यात म्हाका एक खांबो म्हणून एक सांगाता आसा फादर जो तावरो स्पिरिच्युअल डिरेक्शन आनी एक वाटेन आसा फादर जोसी सगळ्या वेळार हांव कितें लागीं ताचे लागीं मागूंक गेल्यार तो ना म्हणना जोसी सिद्धाकाटे तो म्हणजे सांगाता आसा आतां थोड्याच दिसांनी आमकां हांगासर दियोकन आयला प्रितेश आमच्याच गांवचो हो मंजूरचो आनी एक सभाशकी पाठयता कित्याक जायतो तो वावर करतात सगळीं तुमी सांगाता वावर करतात देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूं दी आनी आज तुमी येदो व्हडलो संभ्रम म्हाका केला म्हाका ह्यो संभ्रम नाका एक्चुअली आय डोंट वॉन्ट ऑल दीस सेलिब्रेशन्स म्हजे पासून म्हाका जाय पळो तितलेंच आज तुमी मिनत काडल्या सगळ्यांनी मिनत काडल्या भुरग्यांक धांवन धरले व्हडा पर्यंत सगळ्यांनी मिनत काडल्या तुमकां हांव सगळ्यांक थोडे पेटोवन सभासकी पडयता देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हजें मागणें देव बरें करूं वरत्या रितीन ह्या सुसंदर्भी तुम्ही तुमच्या काळजाची बोगणा वांटून घेतल्यात उल्हास अभिनंदन वा प्रवीण पिंटो ह्या बागी दिसा आनी फुडल्या जिवितांत काळीज आमचे संतोषान नाचता उडता आनी गांव शेतात उल्हासाचे
गाव पुढे येतात आमच्या फेगसेची गायन मंडळी.
हांगासर बरी भलायकी म्हाका मागेल्लो बाब ऑल्वेन सिक्वेरा उडपितान ह्या फंक्शना खातीर ताचें काम सोन तो हांगासर आयला. उजवाडा असो पत्र असो तो डिरेक्टर आणि संपादक आणि साहित्य लेखने उद्देशी तो फामाद जाला आणि हे खानदार ताचेंच तें त्या देखून हांव तुमी सगळ्यांनी ताका थाळे पेटोवन जन्माष्टमीची बरी भलायकी म्हाका मागयल्या अपूर्वईच्या सुमधुर संगीताच्या नादान काणसावनाची भोगना गीताद्वारे वांटून बाप प्रवीण पिंटो तादोशी केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. हो संभ्रम यशस्वी करूंक वावरलेल्यांचो आणि बरें मागून उल्हासिल्ल्यांचो उपकार बावडून हांव फुडें आपयतां आमच्या फिरदुसेची कार्यदर्शी मानेस्तीन मारिया मास्केरेनस. सर्वांक बरी सांज आणि बरी रात हांव मागता. पयल्या सुवाते तुमच्या सर्वांच्या नांवान आमच्या विगार बापाक जल्मा दिसाचे रास उल्हास पटयता. आमच्या विगार बापांचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भी ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्यांचो आनी वावर दिल्ल्यांचो उपकार बावडोवंक आयती आसा. पयल्या सुवाते आयचो दीस फावो करून आमच्या विगार बापांचो 50व्या जल्म दिवस आचरण करूंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान हांव अर्घ्यां दिता. आज आमच्या विगार बापांच्या जल्म दिवसाच्या संभ्रमाक हजर आसात कुंदापूर वारडीचे विगारवार भोव मनादीक बाप पावलो रेगो. ते मिसाचे 6 बलिदान भेटोवन ह्या संभ्रमांत हजर जावन विगार बापाक जल्म दिसाचो बरो संदेश दिवन बरें मागला. तुमकां सर्वांच्या नवी तुमचो उपकार बोडोवन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मिसा वावराक चड बरें मागता. आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदें आसात आमच्या उडपी देसेच्या उसवाड पत्राचे संपादक मनादीक बाप ऑल्वेन सिक्वेरा. तांचो अमूल्य वेळ आमच्या खातीर दिवन आमच्या संतोषांत वांटेली चल्या आनी आमच्या विगार बापाक तेणी बरें मागला. तांचो उपकार बावडोवन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान सर बरें मागता. आमच्या मदें आसात कटकेरे कार्मेल आश्रमाचे याजक मनादीक बाप जो तावरो, मनादीक बाप जस्सी डिसोजा, दियाकोन प्रितेश क्रास्ता. तशेंच हांगासर हजर आसल्या सर याजकाचो उपकार बावडोवन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसा वावरान सर बरें मागता. आमच्या मदें हजर आसात आमच्या विगाराचे आवय भाव आनी कुटुंबांदरां. तुमी ह्या कार्याक हजर जावन आमच्या संतोष दोडतो केला. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयचे हे कार्याचे जबाबदारी घेवन कार्यक्रम म्हणून हाडिल्ल्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस थियोडोर डिमेल्लो, 20 आयोगाची संयोजकी मानेस्तीन विनिता डी अल्मेडा, आर्थिक आनी गवळीक मंडळीचे सांदे, 4 वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी, संघ संस्थेचे हुद्देदार, ICM संयोजक आनी भुरगीं, आल्तार भुरगीं, तुमी दिल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती अर्थभरीत रितीन करूंक आदार दिल्ल्या देवस्तुती आयोगाची संचालकी मानेस्तीन लिना डिमेल्लो, तशेंच ICM भुरगीं लितुर्जीन भाग घेतला. तुमचो उपकार बोडोवन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या हे कार्य इतले संभ्रमाण आचरण करून सहकार प्रोत्साह दिल्ल्या म्हज्या फिरगस कुटुंबाच्या सर सगळ्यांचो उपकार बोडोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या विगार बापाचो देह जावन आसलो एका काळजान आनी एका मनान सांगाता येवन आमी वावर करया म्हणून तो आज आमकां आज रुजू जाला, आमकां पळोवंक आज मेळ्ळा. तुमच्या सर्वांचो उपकार बोडोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडता गायन पंगडाच्या मिसा वेळार पंगडाचो मिसा वेळार आमकां दोडक्यान मागोवंक कुमो केला. कोयराचे अध्यक्षीण एल्विशा डिसिल्वा आनी सर संध्या विगार बापाक जल्मा दिसाचे उल्हासान गीत गायला. ICYM आनी YCS भुरगीं उल्हासाचे गीत शिकयल्या दियाकोन प्रितेश क्रास्ता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सोबयल्या आमच्या सांतांतून आश्रमाचे धर्मभयणी वडील सिस्टर अनिता मोंतेरो, सिस्टर फिलोमिना, सिस्टर पेट्रिशिया गेल्ल्या शनिवारांतल्यान आज वरेगी आमच्या मदेगात आसून हर एक कामांनी आमकां कुमकेचो हात दिला. तुमच्या सेवेक आमी ऋणी जावन आसा. सर दर म्हयन्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आयचे हे कार्य वेळार आरंभ करून कार्यात चलून वेल्ल्या मनेस्ते डिलिशा डिमेल्लो तुमकां फिरकेची तर विगार बापाक बरें मागल्या मनेस जेम्स बेरेटो विगार बापाचे व्यक्ती परिचय करून दिल्या मनेस्तीन विनिता डी अल्मेडा आमकां सर्वांक मोगसो येवकार मागल्या मनेस संतोष मार्टीस तुमचो सर्वांचो उपकार वाडोवन देव बरें करूं म्हणटा आयचे रुचीक जेवण उदक सून दिल्या उस्मान साहेब सिरूर साऊंड सिस्टम मायकाची वेवस्था केल्या मनेस मॉरिस डिमेल्लो शामियाना स्टेजची व्यवस्था केल्या मनेस पीस डी सुजा यूसनगर जनरेटर सेंट अँटनी डेकोरेटर मनेस रॉनी डिसोजा तुमचा सर्वांचो उपकार वाडोवन देव बरें करूं म्हणटा उपकार वाडता आमच्या ल्हानच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचो विगार बापान आसून नासून वेदी राखून हाडिल्ल्या सर भुरग्यांचो स्वागत नृत्य केल्ल्या एल्वी प्रिन्सिया साविया जेसिका एलिना भुरग्यांचो तांकां डान्स केल्या एलिशा डिसिल्वा तुमचो सर्वांचो उपकार वाडोवन देव बरें करूं म्हणटा आयचे हे कार्याचे सोबीत तस्वीर काडिल्ल्या भाव ऑल्वेन बेरेट्टो तुमकां देव बरें करूं प्रत्यक्षांनी परोक्ष रितीन साकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार वाडोवन देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे धन्यवाद आखेर करता देव बरें करूं ह्या संभ्रमाचो निमाणो भाग सांगातपणाचे जेवण ह्या संभ्रमीक जेवणाचे देवाचे बेसांव मागूंक हांव विनंती करता मानादीक बाब चोतावरो बाबाचे पुताचे पवित्रतेचे नवी आमेन बोगाडाची सून तूं थोड्यांचे दोळ दवरताय आनी तांकां तुजो रक्षकान फाटलाव करूंक आनी तुजे सेवेचो प्रभाव इगस मदें वाडोवंक आपयताय आनी आज आमच्या मदल्या फादर प्रवीणाक थंयसर एक गॅसक जावन जीव म्हळ्यार 50 वर्सां जिवीत ताणें तुजे पसून ताणें भेटयलां आनी आज ताचे संतोशान बाद दिवंक आमकां तुगे इस्तां फावो केली सुर्या कोणाकच तुज्या लागीं आयिल्ल्याक उपाशी धाडूंक जाय तांकां तांचे पसून तुवें कुडो मोडलोय आनी सगळे इस्तांक पोट पोर तुवें जेवण दिलय आज तो आमकां आपयताय ह्या सकाळ भावा संगी आमचे जेवण जेव आनी हाचे तूं तुजे आशिर्वाद घाल आनी आमी सगळे इस्तांक आमी पोट पोर जेव आनी सुतोस बरी काळजान आमच्या घरांनी वचून एक क्रिस्तांव बावार्थी जिणी जेवंक आमकां भोव कर सोची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आता सर फिरगस घरांनी विगार बापाक उल्हास पटोवन मुखार येवचे उपरांत जेवण स्वीकार करचे